बापा, हांव तुका अर्गां दितां आमच्या मोगा पासून. तुवें कोश्ट आनी दुमाळो सोंसलोय. तुका खुर्सार गिळायलो आमच्या मोगा पासून. तुवें आपल्या रोगताचो निमणो तेमो पर्यंत वारयलो आनी खुर्सार आपलो प्राण सोडलो. आनीक तिसऱ्या दिसा जिवन जावन तुवें दाखोवन दिलें की तूंच आमचो सोडवणदार आनीक जिवो देव म्हणून. दोनिया देवा, म्हजें मागणें आयक. दोनिया, तूं फकत हांसतेल्यांक हांसयता आनी रडटेल्यांक ओदीक रडयता. येदें व्हडलें दूख म्हज्या जिवितांत कित्याक दोनिया, कित्याक? वस्तोरे, कितें जालें? जायतो वेळ जालो हांव पळयतां तुका. तूं हे पोरी कित्याक रडटाय? कितें जालें? वस्तोरे, देवाचेर विस्वास दवर. देवाचेर विस्वास दवरता तो मनीस जिवितांत केन्नाच सांग. फादर, देवाचेर विस्वास आसा म्हाका. देवाचेरूच विस्वास दवरून चलता हांव. कितलें मागणें केलें पूण देव म्हजें मागणें आयकना. म्हज्या गोरकारा पासत हांव देवा लागीं मागतां पूण देव म्हजें मागणें आयकना. फादर, देव म्हजें मागणें आयकना. जाल्यार कितें जालां तुज्या गोरकाराक? म्हज्या गोरकाराक कांयच जावंक ना फादर, पूण म्हजो गोरकार ओदरुश्टाक जाता. जाल्यार खंय आसा तुजो गोरकार? जेलीन. कितें? जेलीन? तुज्या गोरकारान कसलो गुन्यांव केला ताका जेलीन घालूंक? फादर, म्हज्या गोरकारान कसलोच गुन्यांव करूंक ना पूण तो जावन आसा नीर अपराधी. आतां तुजो गोरकार खंयचे जेलींत आसा? फादर, म्हजो गोरकार सेंट्रल जेलींत आसा. सेंट्रल जेलीन? ते जेलीन तर व्हडल्या व्हडल्या किरमिदोरांक घालतात. जाल्यार कसली किर्म आदारल्या तुज्या गोरकारान? फादर, म्हज्या गोरकाराची किर्म फकत इतलीच की ताणें म्हाका जिवीत दिवंक दुसऱ्यान केलेलो खून आपणाचेर घेतलो. हांव तुजें कांय सोजमूक ना. तुज्या गोरकारान दुसऱ्यान केलेलो खून आपणाचेर कित्याक घेतलो? म्हाका ब्लड कॅन्सर जालेलो. म्हजो गोरकार वखदां हाडून लाचार जालेलो. म्हजें ऑपरेशन करून 20 लाख रुपयांची गरज आसलेली आनी कितले दुडू आमचे लागीं नासलेले. म्हज्या गोरकाराक कोणें सांगलें हांव तुका 20 लाख दिवंक तयार आसा म्हणून. सोरी तर तुवें आपणे केलेलो खून आपल्या आंगार घेता जाल्यार. फाटीं फुडें पळय नासतना म्हज्या गोरकारान वय मुटलें आनीक म्हजें ऑपरेशन केलें. आयज हांव बरें जालें पूण म्हजो गोरकार पोणकोणीत आसा. म्हज्या गोरकारान म्हाका नवें जिवीत दिवन तो म्हजे सोशिल्लो दोशी जालो. पळय, नोदर मार ते कुर्साचेर. जेजूय निरपराधी आसलो. आमच्या मोगा पासत तो कुर्सार मेलो. देवाचेर विस्वास दवर, सगळें सारकें जातलें. मनशाच्यान जायना तें देवाच्यान जाता. गुडीक देव तुजी परिक्षा घेता आसतलो. बाबा दवर. तुज्या बाबार्थान गुडयेक एका दिसा तुजो गोरकार परत येतलो. आतां तूं घरा वच. हांव तुज्या गोरकारा पासत मागतलो. आतां तूं घरा वच आनीक थांबून आसतना मागणें कर. कित्याक मागणें जावन आसा एक असलें हातयार जें मागण्यांतल्यान जाता तें आनी कित्यांतल्यानूच जायना. तुजे तकले बेलो भार जेजूच्या हातान दी आनीक शांतीन घरा वच. फादर, तुजी उतरां आयकून मोनाक आनी तकलेक थोडी शांती मेळ्ळी. तुका चड आनी चड देव बरें करूं फादर. बरें फादर, हांव वेतां. खरेंच बापा, आयज तुवें दाखोवन दिलें की एक अपराधीच न्हय पूण एक नीर अपराधी पासून
अपराधी जावन आपले जिवीची येतात. दुनिया असले जिलींत म्हाका भेट करूंक जाय, वय तांची खबर घेवंक जाय. हांव फादराची परवानगी घेवन एक कैदी जावन ते जेलीन वेतलो आनीक देवाचें उतर तांकां परगट करतलो. देव बरो दीस दिवं फादर. तुकाय दिवं फादर सावियो. फादर सावियो, अकस्मात कसलें काम पडलें? फादर, हांवें चिंतलां बोणकोणीत वचून कैद्यांची खबर घेवंक. थंयसर तांकां कैद्यांक देवाचें उतर परगट. म्हाका तुजी परवानगी जाय. दुबल्यांची कैद्यांची खबर घेवप आनी तांचे पासत मागोवंक आमकां पुरो अधिकार आसा. हें जावन आसा बरें काम. वच. पूण हांव एक पाद्री कसो न्हय, एक कैदी कसो हांव वचूंक सोदतां. कैदी कसो तांकां मनान घेवन तांची सेवा करूंक सोदतां आनीक तांच्या दुखांत वांटो घेवंक सोदतां. ते जेलींत आयज कितले निरपराधी मनीस आसात. दुसऱ्यांचो गुन्यांव आपणाचेर घेवन ते जेलींत जियेतात. तांकां आदाराची गरज आसा आनी देवान म्हज्या मनांत घातलां तांची खबर घेवंक. फादर सावियो, यो म्हज्या सांगाताक. फादर, ते जेलींत व्हडले व्हडले गिरमी दोर आसात. नवो कैदी थंयसर भितर सरल्यार ते ताचेर अत्याचार करूंक सुरू करतात. तूं तुजो जीव रिस्केर घालूंक सोदताय? ना, हांव तुका परवानगी दिवंक तयार ना. जरी तर तुका कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो? जेजू म्हज्या सांगाता आसा. तो म्हाका कांय जावंक दिवचो ना. जेन्ना पावल आनी सिलास बोणकोणीत आसले, देवाच्या दुतांनी मागणी करतना तांच्यो सांखळ्यो तुटयल्यो. तांकां सुटका दिलेली तेच परी हांव ती जेलीन वचूंक सोदतां आनी तांकां बरी खबर परगटूंक सोदतां आनीक तांच्या दुखांत वांटो घेवन तांचे पासत मागणी करूंक सोदतां आनीक तांकां देवाचें उतर परगटूंक सोदतां. हें करूंक तुका जाय ते कोश्ट आनी दुमाळे सोदचे पडटले. ते कोश्ट सोसूंक हांव तयार आसा. तशें तर हांव तुका परवानगी दितां. वच आनी देवाचें उतर परगट कर. थँक्यू फादर. थँक्यू व्हेरी मच. अंकित, भिवपाची गरज ना. हांव सगळें जाग्यार घालतलो. म्हज्या पासत तूं चिंती नाकाय. ओके? मिस्टर बोजस. कोण? डॅन्सिल तूं? आनी कितें जालां? मिस्टर बोजस, म्हाका सद्याक तुज्या आदाराची गरज आसा आनी हांव जाणा हो आदार म्हाका फकत तूंच करूंक शकता. प्लीज म्हज्या आदाराक पाव. म्हाका तुजी गरज आसा. कितें? म्हजी गरज? आनी कितें जालां? मिस्टर बोजस, म्हाका दुडवाची गरज आसा. म्हजी गोरकान बरी ना.
ती दुयेंत आसा, तिका ब्लड कॅन्सर जाला आनी तिच्या ऑपरेशनाक लागून म्हाका 20 लाखाची गरज आसा. इतले सगळं दुडू हांव कोणा लागीं मागतलो? हांव कसो एकठांयतलो? कित्याक म्हाका दुडवाची गरज आसा. म्हाका दुडू फकत तूं दिवंक शकता. हांव तुजें कसलें काम करूंक तयार आसा, पूण म्हाका दुडू जाय. म्हाका दुडवाची गरज आसा. म्हज्या आदाराक पाव मिस्टर मोजेस, म्हज्या आदाराक पाव. मिस्टर डेन्झिल, हांव पयशे दिवंक तयार आसा, पूण म्हाका कसलो फायदो जातलो? तूं सांगता तें करूंक हांव तयार आसा. प्लीज प्लीज म्हाका पयशाची गरज आसा. कशे भाशेन म्हाका पयशे जाय. म्हाका म्हज्या गोरकांनीचो जीव साल्वार करूंक जाय. हांव कितें करूंक तयार आसा, कितें करूंक तयार हांव आसा. तुका पयशे दिवंक तयार आसा, पूण हांव सांगता तें तुवें एक काम करचें पडटलें. काम? हा, आनी कसलें? तें म्हटल्यार हांव जेलीन वचपाचो आसा, कित्याक हांवें एक खून केलेलो आसा. खून? तेच पासत खून तुवें केला म्हणून, आपणे केला म्हणून कोर्टान तुवें गवायकी दिवची पडटली. तूं आसाय सांगूंक तयार? होय होय, हांव सांगूंक तयार आसा. तो खून हांवें केला, हांव कबूल करूंक हांव तयार आसा. पूण म्हज्या गोरकांनीक साल्वार कोर. म्हाका पयशाची गरज आसा. हांव म्हज्या गोरकांनी पासत हो खून कितें हांव उज्यान बसून चलोंक तयार आसा. पूण म्हज्या गोरकांनीक साल्वार कोर. हांव म्हज्या गोरकांनीचो खूब मोग करता. म्हज्या गोरकांनीक साल्वार कोर. म्हाका कशें करून दुडू दी. तशें तर समज तुजी गोरकान बरी जाली म्हणून हांव तुका पयशे दितलो आनीक तुवें भियोवपाची कसलीच गरज. पूण गवायकी मात दिवंक विसरना. हांव गोंयाकी दिवंक तयार आसा. म्हजें काम जातलें न्ही. म्हाका तो दुडू दितलो न्ही. होय, हांव तुका फाल्यांच दितां. खरेंच तुका चड आनी चड देव बरो करूं. चड आनी चड देव बरो करूं. गोंयांत हो नवो कैदी. तुका सांगता तांचे मिसगतीक पडो नाका आनी तुमकांय सांगता ताजे वाटेक वचो नाकात, ना तर माल पडटलें. सोजमलोय. अरे कितें करून आयला रे? मर्डर करून आयला? बाबा ताच्या वाटेक बसो नाकात. बाबा यो हांगा बस. बाबा तुजें नांव कितें? म्हजें नांव साबियो. जाल्यार तुवें कसली किर्म केल्या? हांवें एका निरपराधी मनशाचो खून केला. तूं जाय हांवें 8 मर्डर केल्यात. आनीक एक जेलीन हे सगळे कैदी म्हाका भियेतात. वय आनीक हे जेलीक पासून आमच्या बॉसान एक मर्डर केल्या. देखून तुका सांगता तो कितें सांगता तें तुवें करचें पडटलें. सोजमलो न्हय? वय, सोजमलो. पळय सावियो, रॉकी बॉस सांगता तशेंच कर, ना तर तूं गेलो. हांवें एका निरपराध्याचो खून केलो आनीक म्हाका म्हजे पातकाचें पिराचीत करूंक जाय. देखून हांवें जेलींत आयलो. तुमी सांगता तें करूंक न्हय. सावियो तूं म्हाका वळखून नको. रॉकी हांव रॉकी.
तुका हांगा नाच करूंक म्हाका वेळ नाका. तुका हांगा नाच करतलो. मनशाचो जीव काडूंक शकता ताका हांव भियेन, पूण आत्म्याचो जीव काडूंक शोक्ती आसा ताका हांव भियेन. सामयो तू म्हज्या बॉसाक अपमान करता. तुका म्हज्या बॉसाक शाणेपणां सांगता. म्हजो गुन्यांव नासतना तुवें म्हजेर तापड मारली, तरूय हांवें तुका कांयच म्हणप ना. तुजी खोशी जाल्यार म्हज्या दुसऱ्याय पोल्यार. दुसऱ्याय पोल्यार मारूंक जाय. रॉकी आयज पासून ह्या रॉकीच्या हातांतल्यान सोडूंक शकना. आनी तूं म्हाका शापोता सांगता. म्हाका मारना गे. म्हाका मारूक हांवें तुमचें कितें वायट केलें? तुवें आमचें उतर आयकप ना, देखूनच तुका आमी मारला. बाबडो पळय कसो वळवळटा पळय तो. मनशाचो खून केला खंय. खुनी खंय तो. तूं आनी खुनी रे. वेल डन गायस, वेल डन. मनशाचें न्हय पूण देवाचें उतर आयकता तो मनीस भाग्य. कित्याक देवाचें उतर पवित्र आनीक जिवें. जो कोण देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरता ताची देव सुटका करता. अरे हांव देवाक मानिना आनी देवाचेर म्हाका विश्वास ना. देखून तुका सांगता, आयतान हांव तुजो देव. म्हजो देव जिवो देव. म्हज्या मोगा पासत ताणें गोश्ट आनी वळवळे सुचले. म्हज्या मोगा पासत तो कुर्सार मेलो आनीक 3 दिसांनी नव्यान जिवंत जालो. कितें तुजो देव तुज्या मोगा पासत कुर्सार मेलो आनी परत जिवन जालो? जाल्यार कोण तो तुजो देव आनी तुज्या देवाचें नांव कितें? जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त? आनी तो तुजो देव? हांव जाल्यार ताका वळखना. आनीक पळय, हांवें 8 जाणांचो खून केला आनीक फकत तुवें एकाच मनशाचो खून केला आनीक तोय जाल्यार निरपराधी मनशाचो. जाल्यार सांग म्हाका, तुवें खून केला त्या मनशाचें नांव कितें? हांवें म्हज्या देवाचो खून केलो आनीक म्हज्या देवान म्हाका बक्षिला. जेजू तुजे पासत मेला, म्हजे पासत मेला आनीक आमच्या पातका पासून ताणें कुर्सार आपलो जीव सोडला. भाव म्हज्या, खरेंच जेजू आमच्या पासत मेला, आमच्या पातक्या पासत मेला आनी ताचेर भावा दवरलेलो मनीस केन्ना साडना. जाल्यार देवान म्हाका कित्याक जाडलो? म्हजें नांव डेन्झिल. म्हज्या गोरखान्याचें ऑपरेशन करूंक 20 लाख रुपयाची गरज आसली आनी म्हज्या लागीं पयशे नासले. हांवें देवा लागीं जायते मागले पूण देवान म्हजें मागणें आयकोंक ना. देखून दुसऱ्यान केलेलो खून हांवें म्हजेर घेतलो आनीक म्हज्या गोरखानीक हांवें चालवार केली आनीक हांव जिवीतभर ह्या बोनकोणेंत पडलो. डेन्झिल, तू जाणाय तुजी गोरकान सँड्रा देवा लागीं आपली दुकां गळोवन मागता. देव तिचे मागणी जिरूल आयकतलो आनीक देव तुजी सुटका करतलो. भिये नाका. म्हजी गोरकानीक तूं कसो वळखता? हांव वळखता तिका. खरेंच तूं एक बरो गोरकार. आपले गोरकांनी पासत तुवें सॅक्रिफायस केले. आयज देव तुजी सुटका करचो आसा. कितें? देव ताची सुटका करची आसा? तूं सांगताय ते भाशेन तूंच देव दिसता मरे. भावार्थान माग आनी देव तुज्या उतराक कान दितलो. जरी तर तुज्या देवान ताची सुटका केली जाल्यार हांव म्हजें सगळें वायट जिवीत सोडून दितलो आनीक एक बरो रस्तो दोत्तलो आनीक एक बरो मनीस जातलो. हांवूय म्हजें वायट जिवीत सोडून बरो मनीस जातलो. जाल्यार दाखय ताची सुटका करून. स्वर्गींचे बापा, मोगळा जेजू, पवित्र आत्मे, हे वेळार हांव तुका उलो मारता.
ह्या बाबाचे चुरचुरे कोर तिच्या घोरकानीचे मागणी ऐक ह्या वेळार ताची सुटका कर तुवें मेलेल्यांक जिवे केले कुड्ड्यांक धोळे दिले आणि बोणकुणीत असलेल्यांक सुटका फावो केली आयज ह्या बाबा पासत मागणी करता देवूय तुजो पवित्र आत्मो आणि कोर ताची सुटका आमेन. डेझिल डेझिल अजाप कळले तुझी सुटका जाली. चल म्हज्या सांगाताची खरेंच म्हजी सुटका जाली हे अशें कशें घडोवंक येता. जेलर ताची सुटका कशी जावंक येता. तो जावन आसा एक किळमीदोर. ना तो किळमीदोर न्हय पूण तो जावन आसा निरअपराधी. अपराधी आमचे कस्टडीन भितर आसा. त्या अपराध्यान खून आपणे मानून घेतला. तो खून ताणें केला म्हणून. डेंझिल खरेंच तुवें तुजे घोरकान्नीचे जिवीत साल्वार करूंक तो खून तुवें आपणाचेर घेतलो. डेंझिल आयज तान तुका सुटका फावो जाता. तुज्यान वसोंक जाता. आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू आयज तुवें आमची मागणी आयकली. हे सगळें तुका लागून जाला. कितली वर्सां जालीं हांवें जेलीनूच आसा. म्हजी सुटका जावंक नासली. तुजो भाव हे जेलीन पडलो तेन्नाच म्हजी सुटका जाली. खरेंच आर्गां तुका दोनिया दिनवास तुका दोनिया. तुम्ही जाणात हो मनीस कोण तो सादो मनीस न्हय आनीक अपराधी न्हय. जाल्यार जेलर हो मनीस कोण. हो जावन आसा सावियो फादर सावियो. एक कैदी जावन तुमच्या दुकांक वांटो घेवंक आयला. आयज पळय ताणें तुमचे मदें रावन ताणें देवाचें उतर तुमचे मदें दवरलें. फादर खरेंच तुवें आमकां दाखोवन दिलें. ह्या संवसारान देव जे कितें करता तें फकत आमचे पासत करता. म्हाका माफ कर फादर. हांव चुकलो. आमी तुज्यो मुस्कुऱ्यो केल्यो आनी तुजे थापटां मारलीं आनी तुवें आमकां बोगशिल्यो. खरेंच फादर आयतान आमी तुका भास दितात. हें सगळें वायट जिवीत सोडून नव्या जिविताची सुरवात करतले आनी जेजूचे पाटलावदार जातले आनी देवाचें उतर परगट करतले. खरेंच खरेंच एक पुण्य आसा. देवा लागीं मनांतल्यान मागत तर देव तुका केन्नाच निराशी करिना. तो तुका मागलेले तुजे मागणे तुजे आयकता. आयज हांव खूब खुशाल. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें म्हाका जिलींतली सुटका मेवटली म्हणून. आयज आयज म्हजे घोरकार म्हज्या पासत देवा लागीं मागता आनी तेच पासत देवान तिचे मागणे आयकले आनीक म्हाका हे जेलींतली सुटका मेवली. खरेंच खरेंच हांव म्हज्या घोरकांनी शीव येतलो. हांव म्हज्या घोरकांनी शीव येतलो. खरेंच देवाच्या उतराक पदवी आणि शोभती आसा. देवाचें उतर जिवे आनी पवित्र. ते दोनूय वाटांनी पाजलेले तलवारी सारखे. ते मनशाची मन आवडको मनशाच्या कुडीचे सांदे आनीक मनशाची कुडीचे ओत्रेक रेकून रिगूंक ताका शक्ती आसा. आयज कितले निरअपराधी अपराधी जावन सजा भोगतात. कोणकोणीत आसात. असल्या बाबा पासत आमी मागूंक जाय. आमच्या मागण्यांनी तांकां धरूंक जाय. आमच्या मागण्यांची तांकां गरज आसा. देखून मागता तांचे चितात तांचे पासत मागणी करा. आयज कितलीं भाव भयणां आपली चूक नासतना कोणकोणीत सजा भोगतात. देखून आमी तांचे पासत मागुया कित्याक ते जावन आसा निरअपराधी. सेंड्रा 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 म्हज्या घोरकान्नी. सेंड्रा म्हज्या घोरकान्नी. सेंड्रा म्हज्या घोरकान्नी. सेंड्रा हांव आयलो. कोण डेंझिल तू म्हज्या घोरकारा म्हज्या घोरकारा म्हज्या घोरकारा तू आयलो म्हज्या घोरकारा. सेंड्रा म्हज्या घोरकान्नी तूं कशें आसा. सेंड्रा पळय मनशाच्यान जायना ते देवाच्यान जाता. तुवें तुजो बाबाक ते देवाचेर दवरलो म्हणून आयज तुज्या घोरकाराक सुटका फावो जाली.
म्हजे गोरकांनी तुझ्या बखर म्हाका म्हजो संवसारूच नाका हर एक मनशाच्या जिवितांत दूख आनी कोश्ट आसतात तेन्ना देव आमची परीक्षा घेता एक एक मनशाचें जिवीत देवान बरयलां आनी जें ताणें बरयलोलें आसा तें कोणाकूच चुकोना देवाचेर विस्वास दवरलेलो मनीस केन्नाच काळोखांत साणूना एका दिसाक देव ताका जोयतीवन करता